जोकी सर्कल टू हे आता जॅक्सन ही आमी एक एरिया धरल्या जी एरिया इज प्रोन फॉर ट्रॅफिक कंजेशन. खूप कारणां आहा ताका. एक कारण अशें आहा की म्युनिसिपालिटीचे स्टाफ हांगा एनफोर्समेंट करना. हांगा रस्त्यार लोक आडसरां घेवन बसतात, भेलपुरी घेवन वतात. हें आमचें इन्स्पेक्शन आतां सकाळीं जाता. सांजची परिस्थिती बिकट जाता आनी म्हजे पूर्ण मतदारसंघात फूल फातोर्डा मतदारसंघात हीच एरिया जंय हें सारकी एंडेमीक एरिया जाल्ली आहा, जंय डिसिप्लीन ना. सो आतां आमी पळयलां ते भशेन सर्कला कडेन धर आमकां एक लेन मेळटा, एक स्लीप रोड म्हणटा तो जर आमकां मेळटा एटलिस्ट फॉर टू व्हिलर्स, जाल्यार थंय इश्यू सिग्नलाचेर जो कंजेशन जाता तो सॉर्ट आउट जाता. तो करपा खातीर आमी एक स्लायड मोडपाक लायला आनी PWDक इन्स्ट्रक्शन दिलां की लेवल करून पार्किंग फेसिलिटेट करपाक करप. तो थंय जालो. नेक्स्ट इज द फोर्ट रोड जंक्शन नियर द चॅपल रिलोकेट जर जालें जाल्यार सगळे इश्यू सॉल्व जाता. चॅपल रिलोकेट करता जर जाल्यार 10 पटीन जमीन एक्स्ट्रा म्हणजे भाटकारान म्हाका डोनेट करपाक जाय. ही आमी हायेस्ट लेवल ऑफ द चर्च हायरकी आमी पावयलेले आहा. पूण हांगा थोड्या लोकांचे नॉन कोऑपरेशना खातीर हें जावंक पावना. म्हळ्यार एक भव्य कपेल बांदूं येता, जें कपेल आतां सारकें रस्त्याचे मदीं आहा. तें जर रिलोकेट जालें आनी आमी रिलोकेट केल्लें आहा हाजे पयलीं, म्हळ्यार माडेलान जे कपेल रस्त्यार आशिल्लें तें रिलोकेट करून लोकांची सुविधा जाल्यार आनी बरे भशेन कोणाक हर्ट करनासतना हें केल्लें आहा. तें आमी वचून मेरेन करूंक सोदतात, पूण तें करपाक लोकांनी फुडें सरचें पडटा. बिकॉज इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ ट्रॅफिक कंजेशन. पूण आतां तें कपेल जातलें तेन्ना जातलें. आतां अशेंच सिच्युएशन जर दवरलें जाल्यार थंय एक प्रोजेक्ट आतां रिवणकार म्हणटा तो बिल्डराचो, जाचें एक ओल्ड घर आहा विच इज फॉलिंग इन रोड वायडनींग एरिया. तें घर आमी ह्या शेनवार आयतार ह्या आयतारा तें डिमॉलिश करतात आनी ताजे खातीर तो स्लीप रोड आमकां मेळटा. आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक 2 पोल शिफ्ट करपाक लायल्या एंड आय एम शुअर दॅट विथ दीस स्लीप रोड मेजर इश्यू ऑफ दीस जंक्शन डोंट गेट सॉल्व. आतां नेक्स्ट जाता तें मल्टीपर्पजा कडेन. मल्टीपर्पजा कडेन आमी अशें चिंतलां की 4 व्हिलर पार्किंग वील बी टुवर्ड्स द ITI, स्ट्रेट पार्किंग, नॉट हॉरिझॉन्टल कितें म्हणटा तें नॉट परपेंडिक्युलर पूण स्ट्रेट आनी पॅरलल. आनी हे सायडीन जे 2 व्हिलराक आमी डेडिकेटेड पार्किंग 2 लेन करपाक सोदता. तें जर 2 व्हिलराक आमी केलें जाल्यार वी आर शुअर दॅट अप टू दीस जॅक्सन मेरेन वी विल एबल टू हॅव नो ट्रॅफिक इश्यूज. आतां सायमल्टेनियसली काम चालू आहा सिवरेजीचें. हें काम चलता म्हणून हें काम आनी कंजेशन जर जालें बरोबर जाल्यार एक मेजर लोकांक त्रास जावंक शकता. हो त्रास ना जावचो म्हणून आमी हें सगळें केल्लें आहा. हें कोऑर्डिनेटेड अप्रोच आहा. म्युनिसिपालिटी इनवॉल्ड आहा, डिव्हिजन 6 PWDचे इनवॉल्ड आहा, RTO इनवॉल्ड आहा, ट्रॅफिक पुलीस इनवॉल्ड आहा, पुलीस इनवॉल्ड आहा. आनीक एक जें आमकां दिसता की मेजर इश्यू रेंट कार आनी रेंट बायक. चड करून जे फातोर्डा मतदारसंघाचे लोक न्ही ते हांगा पार्क करतात, ते वतात आनी गाडयो रस्त्यार पार्क करतात. सो इतलो रोड वायडनींग जो आमी केला, रस्ते जे आमचे टॉप क्वॉलिटीचे आहा ते फक्त आमी दुसऱ्या मतदारसंघाच्या रस्त्यार गाडयो पार्क करपाक आमी सफर जाता. हाजे खातीर आमी RTOक सांगिल्लें आहा की तुमी तेजेर एक्शन घेयात, चलन करात. आनी जो इन प्रिंसिपल पयलो जो हें आशिल्लो की विदाउट MOU, तो MOU म्हणटा तो कन्सेप्ट सोडून आमी ते शिकतले. आय विल रायट अ डिटेल लेटर टू द मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट. रस्त्यार पार्किंग 2 व्हिलर रेंट कार आनी रेंट बायकाचें आमी आमच्या मतदारसंघात अलाव करचे ना. सो हाजे खातीर वी आर व्हेरी क्लियर. रोड्स आर नॉट मेड फॉर पार्किंग फॉर पीपल हू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ अ बिजनेस. दे हॅव टू मॅनेज देअर ओन पार्किंग. हें हांगा आमी आमच्या मतदारसंघात अलाव करचे ना. आमी एक पिरियड दितात, 10 दिसांनी हें सगळें आमी इम्प्लिमेंट करतले. 10 दिसांक ट्रॅफिक पुलीस आनी सगळे जे एजन्सीज हांवें नेम केल्या दे वील बी क्रिएटिंग अवेरनेस. लोकांक दिसपाक येना की येवन चलन दिवपाक लागले म्हणून. लोकांचे भितर अवेरनेस जावंक जाय. लोकांकूय दिसपाक जाय की हो रस्तो आमचो. एक फिलींग ऑफ बिलॉंगींग जावपाक जाय
आनी हें करपा खातीर आमी अवेरनेस पयलीं दितले आनी 10 दिसाचे नंतर आफ्टर लायन्स आर ड्रॉन ऑन द रोड्स, आफ्टर दॅट हाऊस इज डिमॉलिश्ड, आफ्टर ऑल दीस थिंग्स कम इन टू प्ले, मागीर चलन स्टार्ट जातलें आनी ताजे मागीर ताका कांयच साल्वासांव आसचें ना. जो कोण कायदो मोडटा ही विल बी टेकन टू टास्क. ही डिसिप्लीन हाडचीच पडटली. आमी ही जर डिसिप्लीन हाडना जाल्यार आमचो मतदारसंघ प्रोग्रेसीव आनी फॉरवर्ड जावचो ना आनी हें करप हें गरजेचें. व्हडली भाशणां कोणाच्यानूय दिवपा जाता पूण हें इम्प्लिमेंट ऑन द रोड येवन करप हें गरजेचें. हें आमी केल्लें आहा आनी आमी हांगा तें करतले.